सर्वांक नमस्कार। हांव कासरगोड चिन्ना म्हाका सेंचुरी दयानंद पै मामाले प्रायोजित रंगश्रेष्ठ पुरस्कार विश्व कोंकणी केंद्र दुखून मेळ्ळेले संतोष जाले। कोंकणी साहित्यिक आनी सांस्कृतिक क्षेत्रांत सुमार 50 वर्ष दुखून जीव खेळयला हांवें। उजवाड म्हणलेले कोंकणी सिनेमा प्रप्रथम जावन कोरनू ताका प्रादेशिकाचे बेस्ट सिनेमा म्हणलेले अवॉर्ड स्टेट अवॉर्ड मेळ्ळा आनी म्हाकाय श्रेष्ठ प्रादेशिक निर्देशक म्हणलेली प्रशस्ती मेळ्ळा। सुमार कोंकणी नाटक विंगड भाशे देखून हांवें तर्जूम करून एक्टिंगय केला, डायरेक्शनय केला आनी स्टेज डिझायनय केला। कितलींय नाटकाक लायटाचे विन्यासय केलेले आसा। कोंकणी क्षेत्रांत आनी सांस्कृतिक क्षेत्रांत विश्व कोंकणी केंद्राचे स्थापक जाल्लो बस्ती वामन शेणै मामाक हांव मिगेल गांठी म्हणलेले कोंकणी नाटकांत पात्र दिवन ताका एक नट म्हणून तयार केलेले दीस आशिल्लो। ताणें तागेले नेतृत्वारी मिगेले नाटक बरोडांत प्रदर्शन करच्याक अवकाशय करून दिलेले। विश्व कोंकणी केंद्र सगळेची कोंकणी उलयतल्यांगेले एक शक्ती केंद्र जावका म्हणलेलीची आमगेली आशा। सो हांवें कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष जाल्ले कालगटांत घर घर कोंकणी म्हणलेले एक अभियान प्रारंभ करून असले कोंकणी उलयतले 40 दुखून 50 पंगडांगेल घरकडे वचून थंय उद्द आपिल्ला आनी कोंकणी भाशा कितली श्रेष्ठ जावन आशिल्ली भाशा म्हणून तांकां हांवें माहिती दिला। तशी आतां जाल्यार कोंकणी जनांगाला ಒಟ್ಟು कोरून मणिपालांत एक कोंकणी सांस्कृतिक साहित्यिक सम्मेलन अभूतपूर्व जावन केल्लेलें। उडपींत कोंकणी महिलांगेले एक सम्मेलन केल्लें। अशीची विंगड विंगड पंगडा लोकां ಒಟ್ಟು करून कोंकणी माता म्हूण सांगून एक कार्यक्रम केल्लेलो आसा। जाल्या निमित्त कोंकणी कार्यक्रम कोणे खंय केल्यार जन येता म्हणलेले आमकां अभिमाना विशय। तीन धर्माचे लोक कोंकणी उलयतांची म्हूण सांगल्यार आमगेली भाशा कितली श्रेष्ठ जावन आसा म्हूण सांगून तुमी मनावर का। आजी 8 परिच्छेदांत सेर्वनालातील भाषा सुमार आसा जाल्यार आमगेली मातृभाषा कोंकणी 8 परिच्छेदांत सेर्वलेली मात्र आमकां अभिमाना विशय। विश्व कोंकणी केंद्रांत नंदगोपाल शेणै मामान येतरी आनीकय चड जनाक म्हळ्यार युव जनांगान हे शक्ती केंद्राक येवचे नमुने वेवस्थीत ताणें केल्लें। तागेलें प्रामाणीक जावन आशिल्लें, निश्कल्मश जावन आशिल्लें तागेलें मन हे कोंकणी क्षेत्रांत खंडिताकय गट्टी जावन रावता म्हणलेलो विश्वास म्हाका आसा। कितलींय बुक्स पुरा एक शक्ती केंद्रांत हाण दवरलेलें तसलें काम पुरा नंदगोपाल शेणै, प्रदीप पै मामू अशें पुरा जनान ಒಟ್ಟು करून आजी कोंकणी क्षेत्र आनीकय गट्टी जावन कोड्याला राबचें तशें केलां। हे आजी कोंकणी विश्व केंद्रान म्हाका दिलेले हे प्रशस्ती बारी संतोषान स्वीकार करता की ते दुड्डू म्हणलेल्या कारणान न्हय, ताजे भितर आशिल्लो मोगू आनी तांणी दिवचे आशिल्ले ते कृतज्ञता भावारे काम केलेल्या दिवचे गौरव आसा पळय ते संतोषान स्वीकार करका जाता। तसल्यांत आमी केलेले प्रामाणीक जाल्लेले काम पळोवन आमकां हे गौरव दिला। दयानंद पै मामू हांवें मिगेले सांस्कृतिक रंगांत खंयचेय एक बूक बरोवप जाल्यार तें नांव सुरवेक बरोवका जाल्लें नांव दयानंद पै मामू। ताका केन्नाय हांव विसरना, तागेलें नांव केन्नाय हांव उडगास करता। तागेले प्रायोजीत जाल्लेले ह्या एक सन्मान हे गौरव हे एक मोगाची काणीक घेवच्याक म्हाका अभिमान आसा म्हूण सांगून वता। नमस्कार।